नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. वेंचणूक येवच्या आदीं गोवा सुरक्षा मंच गोंयकारांक पर्यायी सरकार दितले, गोवा सुरक्षा मंचाची घोशणा. नागरी सेवेंतल्यान निवृत्ती घेतिल्ले आदले अधिकारी एल्विस कोम्साचो आम आदमी पक्षांत प्रवेश. आणि ब्रिक्स आंतर 17 फुटबॉल सर्तीचे जाले उक्तावण. देशातले वेगवेगळ्या राज्यातले खेळा मंत्र्यांची हाजिरी. आता खबरो विस्तारान. 2 ऑक्टोबराक गोवा सुरक्षा मंचान कार्यकारिणी जाहीर केल्या आणि वेंचणूक येवच्या आदीं गोवा सुरक्षा मंच गोंयकारांक पर्यायी सरकार दितले अशी घोशणा गोवा सुरक्षा मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारा केल्या. गोंयच्या मातृभाषांचें रक्षण करपाक आनी भाजपा सरकाराक सकयल खेचपाक गोवा सुरक्षा मंच जल्माक आयला अशेंय तांणी मुखार म्हळां. बुधवारा मंचान 32 मतदारसंघांच्या अध्यक्षांच्या नांवांची घोशणा केल्या. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. गोवा सुरक्षा मंचाचे सगळ्यांत पयलें उद्दिश्ट जें आसा तें मातृभाशेचें रक्षण आनी गोंयच्या जनतेचे सगळे तरेची सुरक्षितते खातीर वावुरपी आनी प्रयत्न करणारी गोवा सुरक्षा मंचाचे सरकार पूर्णपणे सत्तेचेर हाडप हें आमचें पयलें उद्दिश्ट आसा. पक्षाचें दुसरें उद्दिश्ट सत्ता टिकोवपा खातीर मातृभाषा आनी गोंयाची संस्कृती नश्ट करपाक बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत जाल्ल्या गोंयच्या भाजप सरकाराक सत्ते वयल्यान सकयल खेचप खरें म्हटल्यार नेगेटिव्ह आसपाक जायना, पण आमकां तें उलोवचें पडटा. सकयल खेचप हें आमचें दुसरी प्रायोरिटी. गोंयच्या 40 मतदारसंघां पैकी 32 मतदारसंघाचे मतदारसंघ अध्यक्ष जे आहा ते जाहीर करतात. गोवा सुरक्षा मंचाची पक्ष राज्य कार्यकारिणी येता त्या गुरुवारा 13 ऑक्टोबराक आमी जाहीर करतले. तशें आमचे विविध सेल जे आसा ते सेलाचे प्रमुखूय जाहीर करतले. येता त्या ब्रेस्तार दीस प्रेस कॉन्फरन्स परत जातली. ह्या म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत गोवा सुरक्षा मंचाची पूर्ण राज्य कार्यकारिणी, उत्तर दक्षिण जिल्ह्याची पूर्व कार्यकारिणी आणि मतदारसंघाचे जे अध्यक्ष आता डिक्लेअर केल्या त्या 32 मतदारसंघाची समिती जी आसा ती आमी गठीत करतले शेवटच्या म्हयन्यापर्यंत आनी तुमच्या समोर दवरतले. एक सांगपाक आनंद दिसता, वेलिंगकर सरांनी तेजे उल्लेख केल्लो आसा की निस्वार्थ भावनेन आनी पदरमोड करून रात दीस वावरणारे सुमारे 10,000 पक्ष कार्यकर्ते आमचे कडेन आसात. 2 ऑक्टोबर रोजी आमी पर्यायी पक्ष जाहीर केलो. निवडणुकी नंतर गोवा सुरक्षा मंचाचे पर्यायी सरकार आमी गोंयच्या जनतेक दितले. आणि शेवटी लास्ट मुद्दो सांगतना बाबा सुमोच्या पूजनीय असे ज्येष्ठ जे आसात सगळे नेते ज्यांच्यानी आपल्या जीवनान गोंयांक भरभरून दिले निरपेक्ष भावनेक, त्यांच्यानी 5 वर्सां अतुनात श्रम केले आणि त्याचा परिणाम म्हणून गोमंतक सुरक्षा मंचाचो जन्म जाल्लो आसा. हे सगळे आमकां मार्गदर्शक गुरुस्थानी आसा आणि म्हणून तुमच्या सगळ्याच्या साक्षीन आम्ही असो एक संकल्प सोडटा की 2017च्या निवडणुकीत विजय संपादन करून पूजनीय शशिकला ताई, आदरणीय वेलिंगकर सर, भेमरे सर
व इतर ज्येष्ठांक गुरुदक्षिणा म्हणून आम्ही पर्यायी सरकाराच्या रूपान भेट दितले अशे तरेचे तुमच्या समोर हांव जाहीर करता. नागरी सेवेंतल्यान निवृत्ती घेतिल्ले आदले अधिकारी एल्विस कोमसान बुधवारा आम आदमी पक्षांत प्रवेश घेतलो. दिल्लीचे मंत्री मनीष सिसोदिया हांच्या हाजिरेंत पणजे हो कार्यक्रम जालो. आर्डेक्सपो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आज गोंया भितर आम आदमी जो म्हणटा म्हणजे जो जी जनता आसा ताणें वाजेवन आज हो टायम आयिल्लो आसा की ताणें आपल्या हातान ही सत्ता घेवपाची गरज आसा. लोकां भितर खूब अपेक्षा आसल्यो. आज 5 वर्सां सोंपता इतले भितर फ्रस्ट्रेशन निर्माण जाल्लें आसा की हितूंतल्यान जर भायर सरतलो आनी गोंयचो फुडार बदलतलो जाल्यार एकच पावल जें मारूनशें म्हाका दिसलें तें म्हणल्यार ह्या पार्टयेन न्हू पूण मुवमेंटान भितर सरून कितें तरी गोंयांत करचें म्हणून हांव आम आदमी पार्टयेंत आज सहभागी जालो. म्हजे मुखार रस्ते खूब आसले पूण हांवें हो रस्तो स्विकारलो कित्याक वी हॅव टू अनलीश द पावर ऑफ द आम आदमी and see that the administration that has practically crumbled is restored for the welfare of the common man. आदले आमदार दामू नाईक हांच्यांनी गोंय मनरिजवण संस्थेच्या अध्यक्षपदावेल्यान राजीनामो दिलो. विधानसभेच्यो वेंचणुको लागीं आयिल्ल्यान तांणी हो राजीनामो दिला. इफ्फीक लागून ह्या संस्थेच्या कामांत व्यस्त रावचें पडटलें आनी मतदारसंघाकडेन दुर्लक्ष जातलें म्हूण तांणी हो निर्णय घेतला. तांकां पुराय वेळ राजकारणाक दिवपाचो आसा म्हूण ते ह्या जापसालदारकेंतल्यान मुक्त जाल्यात. आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कोलवा मोबायल टावर बसोवपाच्या कामाक सुरवात जाली. मात थंयच्या थळाव्यांनी ह्या कामाक विरोध करून काम आडोवन दवरला. तशेंच ह्या बाबतींत कोलवा पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या. आर्डेक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. वो सरपंच ना तो कितें सांगता आपल्याक मुट्टो 5 जा मेजॉरिटी आहा तुमकां जात तें कर मुट्टो आमी ऑब्जेक्ट केलो आहा टावराचेर. कळ्ळें तुका कित्याक लोकांक नाका तें नाका न्हू पूण तो बाय फोर्स सांग हें कोता आनी वयल्यान सांगत तो ताका आमगे वोटरा सांगत तो हांव कितें कोता काय म्हणून हय हांव 5 कितें कोता पूण तेगे वोडा वोड 5 तो म्हाका लागना तें लोकांगे डिसिजन आहा वो टावर हिंगा नाका. आमकां हो हिंगा टावर येयलो नाका कित्याक हिंग सगळी विलेज सो हें रान न्हू हें रानां तें गायल्यार चलता कित्याक आमकां जाय हिंगा गांव आमगे लोक सगलो लोकांगे भुरग्यांक त्रास जातले हे आमकां त्रास जातले आनी आमी जाणा हो हिंग टावर येयलो जाल्यार आमकां जायतीं दुयेंसांय जातलीं. आनी ते म्हटलें मागीर दुसरे कडेन टावर आहाय थिंग दुयेंसांय ना काय म्हटलें ते दुसरे कडेन टावर आहाय थिंग दुयेंस जाता ती आमी पळोवनाय पूण आमगे गांवां एसोली विलेजीन आनी आमगे हितू सिटी आहा ती आमगेली आमकां हो सुसेग पेडे करपाक हिंगा टावर नाका. आमगे इतलें मागणें की आमगे पंचायतान तर पास केलें जाल्यार कोणें वॉर्ड मेंबरान तर पास केलें जाल्यार हो टावर हिंगाचो कुशन काडचो कित्याक मुगे घर सारकें हिंग बोगलें आहा हांव हिंग सारको चड सगळ्या बोगलें हांव रावता हिंगा पूण ते तपासत म्हाका हो टावर हिंगा नाका आनी हे सगळ्या लोकांगे ऑब्जेक्ट आहा म्हणजे आमकां हिंग टावर नाका म्हण. हो टावर बांदताय म्हूण आमकां आयज जेन्ना हिंगा येतालो लोक येताले आमकां खबर आसना बट आतां आमी गाडी येयले रेडी मिक्सा गाडी येयले तेदो आमी कोणा हिंग अशें करून जाता म्हूण मागीर तेंको आमी विचारलें थिंग मनीस आहलोले जायते मागीर तेंको आमी विचारलें बाबा तूं हिंग हें कित्याक लागून कोताय काय म्हूण तेदो आमकां कोणा की ते म्हाका सांगलां हिंग टावर येता म्हूण. हय पुलिसां आनी एका पंचायता कंप्लेन करतले आमी बाबा हे अशें करून आमकां हिंगा नाका. हांवें हिंगा आमगे पंचाको विचारलें बाबा हिंग कितें चलता तो म्हणपा लागलो आपल्याक कांय खबर ना सरपंचान पास केलो म्हणपा लागलो. हांवें काडलो सरपंचाक फोन मारलो कळ्ळें तुका सरपंचान सांगलां तुमगे गांवचो 5 कितें शेटोडो आहा काय म्हण कळ्ळें तुका इतलें. आनी आतां आमी पंचाको विचारलें तूं खबर नासता हें कितें पास जालें काय म्हण आमगे वाड्या लोकांक हो टावर नाका आनी आमकां कोणा खबर देखून ना हें काम राती कोताले ते. Our street children house is going to come. There will be a small children, and it is right up. They're still going. Here, all most of the houses are low. Our house is coming more up. It is not good for this tower. Especially, we don't want this here in our village. It's a residence area. बाबा म्हज्यान कांय करपाक ना आतां कितें हांवें कॉन्ट्रॅक्ट सायन केलो गोड्या
कळ्ळें तुका कोण येयलो बघायला पुलीस म्हजे बगले येयले ते हांव तेंगे नांव सामकें नको पूण ते एकली बायल येयल्ली आनी तीग जाण तेंगे कोण येयल्ले आनी ताणें सांगलां आमकां सगळें परमिशन आहा तुका कांय भिवपाक गरज ना आमी पंचायती पासून एप्रुवल घेतल्या म्हूण कित्याक ग्रामसभा तेणें मिटींग केल्या आनी मिटींगे म्हूण सांगलें तेणें म्हाका एप्रूव जाला सगळें पूण आतां गांवच्या लोकांक हें कित्याक गांवच्या लोकांक म्हज्यान कांय करपा ना तेणें म्हाका सांगिलां आनी सायन घेवन गेला आतां हांव कितें सांगू तुका पूण आतां ते लोक आनी ते ना तेणें म्हाका तेंय सांगलां पळय तुगे ही आयसोलेटेड प्लेस आहा कोण हिंग लागना म्हण आमकां पयस 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 आहा म्हण केपेंच्या 2 गांवांमदीं आशिल्ल्या अंगणवाडी दुसरे सुवातेर व्हरची न्हय म्हण थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. ग्रामपंचायती कडेन बालवाडी व्हेली जाल्यार लोकांक पयस पडटले आनी गरज म्हण लागींच आशिल्ल्या नर्सरीन भुरग्यांची ऍडमिशनां करची पडटली म्हण थळाव्या लोकांनी उलोवन दाखयला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आमकां ती बालवाडींतली बाई सांगपा लागली पयर मे म्हयन्या आमगे बालवाड शिफ्ट कोताय म्हण पंचायती कडेन आमकां हिंग बालवाड जाय वो थिंग जाय तो आमी सांगलें आमकां थिंग नाका हितू पयस चलो न्ही तूं पयस आमकां हिंग 5 मिनटां भितर पावताय आनी हिंग आसल्या जाय ती भुरगीं येताय थिंग आमी व्हरपा नाय भुरग्यां बालवाडी आनी ती सांगताय टिचर सगल्या भोंवन भुरग्यांक कलेक्ट करता म्हण एक एकटी घरां आमी सांगलें सकाळ 8:30 टिचर भोंवपा लागतली हिंगा थिंगा सगल्या भोंवत म्हळ्यार 12 वर जातलें मागीर भुरग्यांक वत्तो केदो ना मागीर तांकां मीठ मील दिवपा जाय तें ती दितो केदो ना आनी भुरगीं पावतो केदो ना एक वर म्हळ्यार देखून भुरगीं घराको पावपा नाय आनी आमकां नाका थिंग वयलो बालवाड आमकां हिंगा जाय आनी ती थिंग वर मुटाय जाल्यार आमी व्हरपा नाय कित्याक थिंग वयली आनी नर्सरी वयली एकूच टायम जाता. आमची गांवां बालवाड आसा ती आमकां आमची गांवांक जाय कित्याक आमची भुरगीं धाकटी आमकां लागीं आसा ही थिंगा ती कितली किलोमिटर पयस आहा ती आमकां भुरग्यांक पावपाक आनी कास्तीक आनी मागीर आमी केजी थिंगा नर्सरींक घालतली नाजाल्यार अशें करून पयस पडले जाल्यार गाडी तुमी हांगा कितली वर्सां जाली आसली आतां हांव ल्हानपणीसान म्हाका आतां जाली 40 वर्सां तेज्या हांव ल्हान आसतना वयतालें बालवाडीन कितली पयस ते पडटा तें एक देवराची वाट आसा हय हांव बालवाडी कित्याक घायला हिंग बोर शिकयताय म्हणून नाल्यार म्हज्यान घालपा जातालें केजी नर्सरी बी हिंग बोर शिकोवन भुरगीं जायती अशें करून इस्कुलान बरे भशेन शिकलें आनी हितू वर्स ती बालवाडी आसून आतां कित्याक हाडपा जाय आनी ते पासून ते दुसरी हितू शिफ्ट करपा सोदताय ती दुसरी एरिया आमी हितू पयस थिंग वचोन 2 किलोमिटर हितू पयस आमच्यान घालपा जावपा ना आनी आमी बालवाडी नाल्यार घालपा ना हितू पयस आसल्यार हय आमकां हिंगाय जाय ते आमकां थिंगा वचपाक पयस पडटा आनी आमकां 2 भुरग्यां व्हरपा पडटा. ही बालवाडी 2 गांवां मदीं आसा न्हवणेबार आनी किनेबार आनी एसटी लोकेशन आहा टोटल 100% आनी ही बालवाडी सेडिबो आसा ती ही बालवाडी शिफ्ट करूं सोदता एक 3 किलोमिटर आसा पयस अवेड्या पंचायती फाटल्यान आनी हे लोक सगळे लोक कामां वचपी लोक भुरग्यांक सकाळीं फुडें बालवाडी सोडून कामां वचपा लोक आनी तांकां इतली पयस ती सोडपा तयार ना जर तर थिंग तो शिफ्ट करताय जाल्यार पाड्डी इस्कॉल आसा ते इस्कॉलाची बस येता ते बसीचेर घालता म्हणटाय लोक कित्याक हिंग आमकां हिंग बोगले बालवाड आसा ते आमकां पयस नाका कित्याक नाकाय म्हूण ती विचारताय म्हणपा लागले आमी सांगलें हिंगसोन हितू पयस थिंगा आमी कितकोन वयतलीं हिंगसोन चलोन वचपा थिंगा अर्दवर जाय म्हणटरी आमी तांकां सांगिल्लें आमी चेंज कोनाय कळ्ळां तुका आमी सांगिल्लें ताका आमी हिंगा बालवाड दोताय आनी आमी हिंगा हें करता म्हणना जाल्यार आमी बालवाडी थिंगा धाडपा नाय म्हूण आनी अशें करून आतां भुरगीं जुनासून हें केलें तेमी चालू केलें तेमी तांकां आमी सांगिल्लें जुनासून आमी थिंगा धाडपा नाय आनी आतां 2 जाणां वा 3 जाण भुरग्यां तेमी नर्सरी स्कुलाक घाल्या म्हूण आतां आमी कितें करपाचें ताका लागून आतां आमी हिंगा दवरतलीं. आता तुम्ही तसे सांगले न्ही की आम्ही पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणून म्हणजे हांगा सेफ असतले सो त्याच्याप्रमाणे तुम्ही आमकां बरोवन द्या त्याच्याप्रमाणे हांव फॉरवर्ड करता डिपार्टमेंटाक. तुम्ही पेरेंट्सांक सांगला बरोवन दिया म्हण तशें नाही पण दिसली घेता आनी त्या प्रमाणे तुम्ही फॉरवर्ड करतले. आल्तीन फलोत्पादन आउटलेट जे असले ताची दुरुस्ती करून ताचे सुपर मार्केटांत रुपांतर केला. हांगसर गाड्यार विकपी भाज्यांचेय दर आसा. ताचे उक्तावण बुधवारा मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार फलोत्पादन खात्याचे अध्यक्ष किरण कांदोळकार, पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे फाटली वर्सां एक भाज्यो
खास करून फळां ही स्वस्त दरान गोंयभरांत पुरवपाचो प्रयत्न करी. ताणें एक पावल आनीक फुडें मारलो. आतां पर्यंत ते गाडे घालताले आनी गाड्या वयल्यान ह्यो गोश्टी सप्लाय केले वताले, वितरीत केले वताले. आज ताणें पणजे रिटेल शॉप घालां, जे AC केलां, AC करपाचेर खर्च घाला आनी भाजी फ्रेश, हायजिनीक आनी मोस्ट कॉम्पिटिटीव दराक हांगा AC शॉपांतसून विकता म्हणून दर वेगळो ना. गाड्यार जो दर आसा तोच हांगा दर दिल्लो आसा. पणजेकारांक आल्तिनो वयल्या लोकांक ही एक पर्वणी आसा. गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमन किरण कांदोळकार हाचें हांव कौतुक करतां, अभिनंदन करतां. कारण एक पावल मारत हे कॉर्पोरेशन अत्यंत यशस्वी रित्या आणि आत्मविश्वासपूर्वक फुडें वता. आणि गोव्यात लोकल मागणी जास्त आसता. गोंयच्या भूमीत तयार जाल्ली भाजी जी आसता ही जास्त चवदार आसता. त्यामुळे हांवें अध्यक्षाक म्हटलां की गोंयची भाजी मातशी हांगा पावता अशी पळय म्हणून, आनी ताणें मान्यताय दिल्ली आसा. एक गोंयचो पयलो प्रयोग म्हणून हांव मुख्यमंत्री म्हणून हांव मुद्दम हेच्या उद्घाटनाक आयला. हेतू इतलोच आहा की गोंयान आयजकाल लोकांक सवाय जाय ही एक बरी बाब आहा, पूण त्याच्याच वांगडा लोकांक हायजेनीक जाय आनी हायजेनीक प्रोडक्ट दिवपाचो आयज एक हॉर्टिकल्चरान हो प्रयोग केल्लो आहा. हे तरेची बाकीची सुपर मार्केटां म्हापसा, फोंडा, सावड्ड्या आनी मडगांव ह्या जाग्यांचेर आमी ऑलरेडी जागे रेंटेड जागे पयल्ले आहा. वास्कोय आहा तितून. आनी हांगासर आमी आतां बेगींतल्या बेगीन म्हणजे आमी एक रावल्ले की हें सुपर मार्केट आमचें कशें कितें जाता हें पळोवपाक लागून आमी रावल्ले. हे आमी अंडर GSIDCचे अंडर आमी सगळें रिनोवेट करून घेतलेलें आहा. पयलीं हांगासर आउटलेट आसलेत पूण हे रिनोवेट करपाक एक सादारण आमकां 25 लाख सुमार खर्च येयल्लो आहा. म्हणजे फूल रिनोवेट करून तेजी थोडीशें एक्सटेंड केल्लें आहा. आनी बाकीची जी आउटलेट आसतली आमी रेंटेड घेतलेली आहा. रेंटेड घेतलेले आसल्या कारणान आमी म्हाज्या हिसपान एक 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर बाकीची सगळी जी आउटलेट आहा जी सांगली तुमकां AC सुपर मार्केट हे आमी गोंयभर करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. आनी आमी तितून म्हाका दिसता फर्स्ट आमचो सक्सेस जाल्ल्या कारणान फुडेंय सक्सेस जातलो. सरकारा कडसून आमकां भरपूर मदत मेळत आहा. मुख्यमंत्री आमकां मदत दीत आसता. त्या कारणान आमी तेंच्या आदाराचेर हे आमचें काम हॉर्टिकल्चराचें काम आहा हें फुडें व्हरतले. एक स्वस्त तशेंच हायजेनीक प्रोडक्ट हे सगळ्याची इच्छा आसता आनी ती इच्छा पूर्ण करपाक सरकारान हें उचल्लें बरें पावल आसा. हे फक्त भाजीच न्ही पूण म्हाका दिसता आमचे ज्यो महिला ज्यो कश्ट करून सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापन करून जे आपले प्रोडक्ट लोकल जे लाडू चिवडो शेव करता तांकां एक खंय तरी एक मार्केट मेळचें, एक खंय तरी तांकां आउटलेट मेळचें. नाल्यार सेल्स करपाक ते खंय तरी फाटीं पडटा. प्रोडक्ट करपाक आमच्यो खंयच महिला फाटीं पडना. उत्कृश्ट अशे प्रोडक्ट आसतात म्हणून मार्केटींग करपाक फाटीं पडटा आनी ते मार्केटिंगाची संदी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान हांगा उपलब्ध करून दिल्ली आसा आमच्या महिला खातीर, आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर. आनी एक अत्यंत बरो पायंडो ताणें हांगा घाला. म्हाका दिसता हे सगळे आल्तीनच्या लोकां खातीर एक पर्वणी आसा. एक बरें हायजेनीक एअर कंडिशन आनी फ्रेश अशी भाजी आमकां सगळ्यांक हांगा मेळटली. वास्को जावपी सुशोभीकरणाच्या कामांक कांय विघ्नसंतोशी लोक बेटेच विरोध करतात. असो सूर बायणा सुशोभीकरणाक तेंको दिवप्यांनी काडला. बायणा दर्यावेळेर पर्यटक येतात आनी वतात. तांकां पळोवपाक थंय खास आकर्शण अशें कांयच ना. ताका लागून ह्या कामाक कोणें विरोध करचो न्हय. कामाक लागपी फावो ते परवाने पर्यटन महामंडळा कडेन आसात आनी हरीत रवदान ही केस भायर मारल्या अशी माहिती थळाव्यांनी दिल्या. आरडेक्स कोकती वास्कोच्यान जॉन डी सिल्वा. आमी सांगूंक सोदता की ही केस NGTन पुणा वेस्टर्न झोनान भायर उडयल्ली आसा तेंचे चडांत चड खुशी भोगता. कारण हो फाटल्यान जो प्रोजेक्ट आहा हो गोंयकारा खातीर, बायणाकारा खातीर, वास्कोकारा खातीर तेंच्यांनी म्हटलेलें आमचे कडेन कसलेंच परमिशन ना. पूण गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडेन कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचें परमिशन आसा. हो CRZ2 आसा, ते 1 म्हणटाले हो CRZ2 आसा. तशेंच PDAचें परमिशन आसा, म्युन्सिपालिटीचें परमिशन आसा आनी गोवोरमेंटान इतलो आपलो फूल हात दिवन हांगासर हे डेव्हलप करपाचें चिंतता. पूण काही लोक विघ्न संतोशी लोक हे NGO हांगासर हे पिड्यार करपाचो तेंचो प्रयत्न हांगासर चालू आसलो. पूण आयज बरी गजाल आसा की आमी ह्या नेटा बरोबर फुडें वयतले आनी आमचे बायणा बीच सुशोभीत जातले. कारण आयज वास्कोन ट्युरिस्ट कित्याक येतले हांगासर कांयच ना जाल्यार. आनी ह्याच प्रकारचे कोलवा सुद्दां आमी
ते बीच डेव्हलपमेंट पार्किंग वॉशरूम सगळें करपाचो प्रयत्न थंय 17 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आयले पण काही विघ्न संतोशी NGOनी थंय तेजेर आड आयले आनी ते पयशे आमकां रिटर्न धाडचे पडले. वागातोर तीच परिस्थिती. वागातोर आमी पार्किंग वॉशरूम मागीर सगळे बरी फॅसिलिटी करपाचो प्रयत्न केला थंय सुद्दां हे करता. हांव आज गोंयच्या जनते कडेन मागता की तुमी ह्या सगळ्या काही NGO जे अशे डेव्हलपमेंटा खातीर आमच्या गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर ज्या जाग्याचेर टुरिजम येतले तांकां हे मदीं येता ह्या NGOक तुमी जाप विचारपाची गरज आहा. कारणा शिवाय हे खंय तरी मदीं आड येतात आनी आमची गोंयची ब्युटी जे ट्युरिस्ट येवपाचे ते बंद जातले. ताका लागून पूण गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम हेका सगळ्याचेर मात करून आमच्या गोंयची उदरगत करतली आनी आमच्या गोंयची ब्युटिफिकेशन करतली. आतां आमचें ब्युटिफिकेशनाचें काम चालू आसा. तें काम चालू जावपाक जाय. बेगीन कंप्लीट जालें जाल्यार आमचें बरें आसतलें आनी आमचे बायणान म्हटल्यार वास्कोन आमचें आनी कितें आसा की आमी ब्युटिफिकेशन म्हटल्यार आनी कांयच ना. जे येता ट्युरिस्ट पळयता जेन्ना हें ब्युटिफिकेशन जातलें तेन्ना बायणाकून आनी चड मातशे ट्युरिस्ट येतले आनी आमचें नांव मातशें व्हडलें जातलें. ताका लागून हांव आमच्या सरकारा कडेन मागता की जाता ते बेगीनूच एक प्रोजेक्ट बेगीन कंप्लीट करचो आनी तो NGO कोण आसा तेणी मातशी अक्कल घेवची की बाबा की अशी मदीं आपूण आनी परत कितें दखल दिवचो ना म्हणून. आनी आमच्या कडेन सगळी परमिशन आसा की आमचें कितें ऑब्जेक्शन नाका आनी हें काम आमचें बेगीन कंप्लीट जाल्यार पुरो. We want the Baina beach to be beautified because there is no other beach in this area and we want it to be clean and beautified so that we can get more tourists and we can have since the Baina name is spoiled for a lot of reasons, at least now there will be a good reason that Baina beach will become more famous in a good way. गोंयकारांच्या काळजात आनी रक्तान फुटबॉल आसा आनी ब्रिक्सान फुटबॉल सर्तीचें आयोजन जाता ताका लागून खोस भोगता अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगलां. ब्रिक्सांतर 17 ह्या फुटबॉल सर्तीचे उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयतले. बुधवारा जाल्ल्या ह्या सुवाळ्या खातीर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोडिया, मंत्री विजय गोयल, ओडिसाचे मंत्री, सिक्कीमाचो खेळां मंत्री आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आर्टेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. I am indeed greatly privileged for Goa being selected the BRICS destination for 2016 by Honorable Pradhan Mantri Ji Shriman Narendra Ji Modi. The summit for the first time is accompanied by a football tournament. For Goa, BRICS and football is like a sugar in a milk. We call it as a Dugdha Sharkara Yoga because it is said that football is in the blood of Goans. गोंयकाराच्या रक्तान फुटबॉल आसा अशें म्हटलें वता, अशें मानलें वता. आनी त्यामुळे ज्या गोंयकाराच्या रक्तान फुटबॉल आसता त्या गोंयकारांक शुगर जायना, ताका डायबिटीज जायना. गेल्या 4 वर्सांन आमचे सरकार एटीकेर 4 years back after we took over the reign of this state, we declared football as a state sports. As a BRICS destination, also thought of planned of football tournament among the 5 member countries. I welcome all the players who have come out across their countries to participate here in the state of Goa. It is indeed an honor for India to be hosting the inaugural football tournament. With this tournament, we in the BRICS nations have transited the traditional areas of interaction and opened a new vista
in the field of sports. Our endeavor is to bring together the youth of our respective nations so as to develop a better understanding of each other's culture, create friends for life, and synergize the energy of youth to carry forward the legacy of friendship amongst the BRICS nations. Ladies and gentlemen, our sports minister, Shri Vijay Goyal, would like to give a token of appreciation to all the players. येता त्या वेंचणुकांनी परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेर येतले असो विश्वास वीजमंत्री मिलिंद नायक हांणी उक्तायला. भाजपा सरकारान फाटले 4.5 वर्साच्या कालावधीत गोंयांत उदरगतीची कामां केल्यान आनी ताची पावती म्हण गोंयांतल्या सगळ्या मतदारसंघांनी भाजपाचे उमेदवार जैतिवंत जातले अशें तांणी मुखार म्हणलां. वास्को बोगदा वाठारांत खेळा मैदानाचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार खेळा मंत्री रमेश तवडकार, आमदार डॉ प्रमोद सावंत, मुरगांवचे नगराध्यक्ष दीपक नायक आनी हेर हाजीर आशिल्ले. अडेक्स कोकती वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा. आमच्याकडे खूपशे बारीक लोक आहा, तांकां डेव्हलपमेंटाची गरज आसा. 5 वर्सां किंवा 4.5 वर्सां तुम्ही इतले डेव्हलपमेंट पळयले, हे मिलिंद नायकान करूंक ना. भारतीय जनता पार्टीन केला, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला. तुमचे एकच आता उरला तुमचे कडेन. येता त्या 4.5 वर्सांत मिलिंद नायकाक एकट्यान जिखोवन हाडलो म्हणून सरकार येवपाचो ना. तुमचे सगळ्यांचे काम तुम्ही तुमच्या गावात, तुमच्या शहरात, तुमच्या खंय वयतले, हांगा स्थायीक जरी असले तरी दुसऱ्या गावांतल्या म्हाका खबर आहा. हांव एकदम अभिमानान सांगता, ह्या एरियान मुरगांव मतदारसंघात आमचे जे लोक हांगा आहा तितले ते चडशे लोक पेडणेकार हांगा आहा आनी आमचे लोक पेडणे आहा, आमचे लोक मांद्रे आहा, सगळ्याच भागात आमचे विभागलेले लोक आहा. सगळ्यांक तुमी आयच्यान सांगपाक चालू करपाक जाय. 55 वर्सांत काँग्रेसच्या राजवटीन जावन आसलें काम 5 वर्सांत आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाला. ह्या सरकारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्या सरकाराचो पर्याय ना. दुसऱ्या सरकाराक कोणी कितेंय तरी उलयले, भारतीय जनता पार्टी शिवाय दुसरो आनी खंयचीच पार्टी आमकां हांगा कांयच हातीक लावूंक दिवचे ना. आनी जर तुमकां तशें जावपाक जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी हीच ह्या गोंयांत सरकार करपाक जाय आनी भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार येतले हेच्या बद्दल आमचें काम मत आसपाक जाय. ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर पयले जेका विजन जाय पडटा ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता तुम्ही निवडून दिल्लो आमदार आनी गोंयचो मंत्री बा मिलिंद तुमच्या मतदारसंघाचे काम करता आसतना पुराय गोंयभर आज खंयसरूच लायटीचो प्रश्न ना. आमी पळयता मातशी सुद्दां लायट गेली आसत जाल्यार रोखडेच लोक आयदर आमदाराक आसत किंवा मंत्र्याकूय डायरेक्ट फोन मारता. पयलींचे सोड कोणूच मेळनाशिल्ले. म्हणून आयज इतक्या बऱ्या रितीन लायटीचेय काम पुराय गोंयभर चल्लेले आसा. आपलो मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट करता आसतना पुराय गोंयभर पॉवर मिनिस्टर म्हणून तांचें काम जे आसा ती तांच्यांनी शाप गोंयचेर सोडलेली आसा. इतल्या बऱ्या रितीन ते काम करीत आसा. परत एकदा नदर मारया गोंयच्या मुखेल खबरांचेर. वेंचणूक येवच्या आदी गोवा सुरक्षा मंच गोंयकारांक पर्यायी सरकार दितले. गोवा सुरक्षा मंचाची घोषणा. नागरी सेवेंतल्यान निवृत्ती घेतिल्ले आदले अधिकारी एल्विस कोम्साचो आम आदमी पक्षांत प्रवेश.
आनी ब्रिक्स आंतर 17 फुटबॉल सर्तीचे जाले उक्तावण. देशातले वेगवेगळ्या राज्यातले खेळा मंत्र्यांची हाजिरी. तर इतल्यान आरडेक्स गोवाच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexgoa.com ह्या वेबसायटीचेर तशेंच आरडेक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. तुमी पळयत रावत आरडेक्स गोवा. देव बरें करूं.